मोगाळ भुरग्यानो प्रणाम तुमकां. कशीं आसात तुमी? बरीं आसात म्हणपाक येता. ह्या वर्साचो 5वो पाठ आज आमी शिकया. तांबड्या दर्यांतल्यान उतरवणी. वय परन्या सल्ल्यांतलें एक भोव रोचक अध्याय हो. देखून आज आमी बरी करून क्लास आयकुया. आनी क्लासी मध्ये हांव 1 वा 2 सवालां विचारतां. ती तुमी क्लासी उपरांत तुमच्या शिक्षकीक वा शिक्षकाक ताच्यो जापी धाडच्यो आनी ती तुमकां वरोवन पळोवन मार्क्स दितलीं. भुरग्यांनो, तुमी आमच्या DSCCच्या अधिकृत यूट्यूब चॅनलाचेर ही क्लास पळोवन आसात. तुमचे पासत जायतो वावर करून ह्या यूट्यूब चॅनला मुखांतर क्रिस्ती शिक्षण प्रसार जाता. कोणे सक्कड ह्या चॅनलाक सबस्क्रायब करूंक ना, आतांच तुमी सबस्क्रायब करा. मागण्या खातीर आमी आमचे दोळे धांपया, हात जोडया. सर्गींच्या मोगाळ बापा, आज आमी इस्रायल परजा तांबड्या दर्यांतल्यान उतरोन गेल्ल्या विशीं आमी शिकतांव. तुजे वरवीं असाध्य कितेंच ना म्हूण हें घडीत आमकां शिकयता. देखून बापा, आमी तुजीं भुरगीं कालतेपणी मागतांव. ही क्लास आमी बरें करून आयकूंक आमकां आदार दी. तुज्या उतराचेर अध्ययन करूंक आमकां उर्बेस्त कर. ह्या आधुनीक संवसारार तुका परगट करूंक तुज्या उतराचें बळ आमचे थंय आसूं. हे मागणें आमी करतांव तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. भुरग्यांनो, आमी जायतीं आजापां विशयांत आमी आयकलां. आजापां वा आसर्य म्हळ्यार जें कितें मनशा तावन असाध्य म्हणून आमकां कळीत आसा, तरी तें देवाच्या आदारान साध्य जावचें, ताका आमी आसर्य म्हणटाव. आमी जायतीं आसर्यां पवित्र पुस्तकांत वाचल्यांत. आमच्या कुटुंबांनी आनी समाजांत जाल्लीं आमी आयकलांत. थोड्यांची मरणांतीक पिडा गूण जावची, थोड्यांक एक्सिडेंटांतलें आनी हेर आपायांतलें बाचाव जावचें, ही सगळीं आमकां देव आजून वावुरता म्हणलें आमकां समजयतात. इस्रायल परजेन तांच्या चरित्रेन जायतीं आजापां देखल्लीं. जावं पुरो तांबड्या दर्यांतल्यान उतरवणी, वा आरण्यांत कडपात हांव उदक मेळचें, सर्पाच्या तावन आयिल्ल्या मरणांत हांव तांकां रक्षण मेळचें, अशें जायतीं आजापां तांणी देखल्लीं. पूण एक भोव व्हडलें आजाप जावन आसा तांबड्या दर्यांतल्यान उतरवणी. हें कितें? हें आमी आयचें देवाचें उतर वाचून आमी शिकया. तुमचो बायबल उक्तो करा आनी निर्गमन ग्रंथाचो 14वो अध्याय काडा. हो सगळो अध्याय आमकां तांबड्या दर्यांतल्यान इस्रायल परजेन उतरोन गेल्ल्या विशीं आमकां वाचूंक मेळटा. पूण आमी सगळो वाचचो नाका, गरजेचीं थोडीं वाक्यां आमी वाचया. पयलें 5 ते 6 आमी वाचया. निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. लोक फळून धांवलो म्हूण इजिप्ताच्या रायाक कळटच ताणें आनी ताच्या परिवारान इस्रायल परजे विशीं आपलें मोन बदलिलें. तांणी म्हळें, आमी इस्रायेलीतांक आमच्या सेवेंतलीं वचूंक सोडून आमी कितें केलें? देखून फाराव्यान आपलो रथ तयार केलो आनी आपल्या सैनिकांक एकठांय केलें. वाक्य 10. फाराव लागीं पावलो तेन्ना इस्रायेलीतांनी आपली दिश्ट उबारली आनी अचानक इजिप्तकार तांच्या फाटल्यान येतले तें तांणी पळयलें. तीं भियान थरथरलीं आनी तांणी सर्वेस्पराक बोब मारली. आतां वाक्य 15 ते 16 मसर. सर्वेस्परान मैजेक म्हळें, तूं म्हाका कित्याक बोब मारताय? इस्रायेलीतांक पयण फुडें व्हरूंक सांग. तुजी बेतकाटी उबार, तुजो हात दर्याचेर विस्तारून धर आनी दर्याचे 2 वांटे कर. अशें इस्रायेलीतां दर्या मदें सुके धरणी वयल्यान चलतलीं. आतां वाक्य 21 ते 29 मसर. 21 to 29. मैजेन आपलो हात दर्याचेर विस्तारून धरलो आनी सर्वेस्परान सगळी रात उदें दितावन एक वादळ धाडलें.
अशें ताणें दर्यो सुकयलो आनी उदक 2 वांटे जालें. इस्रायल परजा सुके धरणी वयल्यान दर्यांत भितर सरली आनी तांच्या उजव्याक आनी दाव्याक उदक वणटी परी उबें रावलें. इजिप्तकार तांची पाट धरून आयले. फाराव्याचे सर्व घोडे, ताचे रथ आनी ताचे घोडे सवार तांच्या फाटल्यान दर्यांत भितर सरले. फांत्या पारार सर्वेस्पोरान उज्याच्या आनी कुपाच्या खांब्यार तावन इजिप्तकारांचे फौजेचेर आपली दिश्ट घाली आनी तांकां दुस्पटायले. तांच्या रथांचीं चक्रां ताणें रोंबयलीं आनी तांकां फुडें वचूंक कश्ट मारले. तेन्ना इजिप्तकारांनी म्हळें, आमी इस्रायलींत तावन पळोवन धांवया, कित्याक सर्वेस्पोरसू तांच्या पक्षान इजिप्तकारां विरोध झुजता. सर्वेस्पोरान मोइजेक म्हळें, तुजो हात दर्याचेर विस्तारून धर आनी उदक परतून इजिप्तकारांचेर, तांच्या रथांचेर आनी तांच्या घोडे सावारांचेर येवन पडटलें. मोइजेन आपलो हात दर्याचेर विस्तारून धरलो आनी सकाळ येतना दर्यो आपल्या सदांच्या जाग्याक फाटीं आयलो. पळून धांवतेल्या इजिप्तकारांक उदक मुखारच मेळ्ळें आनी सर्वेस्पोरान तांकां दर्या मदें झाडून उडयलें. उदक फाटीं आयलें आनी इस्रायली तांची पाट धरून दर्यांत भितर सरले. फाराव्याचे रथ आनी ताचे सगळे फौजेचे घोडे सवार तातूंत बुडले. कोणूच एकलो वांचून उरो ना. पूण इस्रायल परजा दर्या मदें सुके धरणी वयल्यान चलोवन गेली. तांच्या उजव्याक आनी दाव्याक उदक वणटी परी उबें रावलें. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. भुरग्यांनो, देवाचें उतर आमी आयकलें आनी हातूंत तांबडो दर्यो, आमी तांबड्या दर्या विशयांत आमी जाणा जाल्या. तर तांबडो दर्यो खंय येता तें आमी पयलें समजोवया. आमी आतां भारतांत आसात आनी भारताच्या पश्चिमाक अरेबियन दर्यो आसा. ताच्या त्या कुशीक गल्फ देश आसात, दुबय, कतार अशे साबार ल्हान ल्हान देश आसात. आनी ताच्या की पश्चिमाक गेल्या तर सावदी अरेबिया मेळटा आनी ताका लागून एक दर्यो आसा, तोच तांबडो दर्यो. हो दर्यो इजिप्त आनी अरेबियाच्या मदें आसा. आमी आदल्या क्लासीन शिकल्ले 10 कर्गां उपरांत इस्रायल परजेक फाराव्यान वचूंक सोडिल्लें. फाराव्या रायातावन सुटका मेळटस इस्रायल परजा बसयल्ल्या गांवाचे कुशीन पयण करता. उपरांत फाराव्याक हांकां कित्याक धाडलें म्हूण बेजार भोगता आनी तांकां फाटीं हाडच्याक तो सैनाक धाडटा आनी सैन ह्या इस्रायल लोकांच्या फाटल्यान येता आनी अशें तीं धांवोन धांवोन वेतना तांकां मुखार तांबड्यो दर्यो मेळटा. मोइजे देवाक उलो मारता आनी देव तांकां कुमोग करता. थंय एक वर्त्या सर्यें घडटा. मोइजेन आपलो हात विस्तारून धरतस दर्यो 2 वांटे जाता आनी ह्या लोकांक सुके धरणींतल्यान उतरोन वचोंक साध्य जाता. पूण जेन्ना फाराव्याचें सैन तांचो फाटलाव करून येता तें उदक परत एक जाता आनी तें सैन उदकांत पडून नास जाता. तर भुरग्यांनो, आतां सवाल तुमकां, जर देव आमचे पक्षेन आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा? हें कोणें कोणाक सांगलें आनी पवित्र पुस्तकांत हें खंयसर आसा? हाची जाप तुमी व्हिडिओ पळयले उपरांत तुमच्या टिचरीक धाडूंक आसा. परत सवाल सांगता, जर देव आमचे पक्षेन आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा? हें उतर कोणें कोणाक सांगलें आनी पवित्र पुस्तकांत खंयसर आमकां हें वाचूंक मेळटा? बायबल वर्स म्हणटा हांव, तें तुमी बरोवन तुमच्या टिचरीक धाडचें. तर हाका जाप खंय सोदिचें? हाका जाप ह्याच व्हिडिओंत हांव तुमकां मुखार सांगतलों. तुमी संपूर्ण व्हिडिओ पळयल्यान तुमकां कळटा. इस्रायल परजे कडेन इजिप्तकारां बरीं कितेंच झुजां हातेरां नासलेलीं म्हणी तुमी जाणात. तीं खाली हातान धांवोन आयिल्लीं. तांचे लागीं खावंक उंडो समेत नासलो. भोव अस्कत जाल्ली परजा ती. आनी तांचे लागीं आसलें एक बळादीक हातेर म्हणल्यार देव मात्र. आपणाक धरून व्हरूंक आयिल्ल्या इजिप्तकारांक फूड करूंक चलवल्ल्या इस्रायल परजेन देवाक बोब मारली. हें घडीत देव इस्रायल घरा मदें हाजीर आसलो म्हणून आमकां दाखयता. दिसाचें सावळी जावन रातीचें उजवाड जावन तो तांच्या पयणार देवान तांकां राखलें.
तांबडो दर्यो उतरतना इजिप्तकारांक घडिल्ल्या अवघडा वरवीं सर्वेस्पोर इस्रायलीकारांच्या पक्षेन आसा म्हणून इजिप्तकारांनी सांगलें. तांकां समजलें देव आमचे सांगता ना, तो त्या लोकां वट्टूक आसा म्हणून इजिप्तकारांक समजलें. सर्वेस्पोरान केल्लीं मान कार्यां इस्रायल परजेन रूप पळयलीं आनी हे वरवीं तांकां देवाची भिरांत दिसूंक लागली. आमी देवान वेंचून काडिल्लीं परजां. देवान आमकां आपलीं भुरगीं करून घेतलात आनी आपली महिमा आमकां उगडल्या म्हूण तो रोमाकारांक बरयल्लें पत्र. आमी देवाक मोगाचीं. आमकां देवानच रचल्लें आनी ताणेंच आमकां विंचलां. देखून सर्व संगती आमच्या बऱ्याक पडशें करता म्हणटा रोमाकारांचें पत्र. जिणयेंतल्या कश्ट अनवरां मदें जैतेवंत देव आमचे संगी रावन शाबीतायेन आमकां तांतलें उतरायता. देखून आमकां कित्याक बें? सांत पावलान सांगचें बरीं, उडास दवरा, सांत पावलान रोमाकारांक सांगचें बरीं, जर देव आमचे पक्षेन आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा? आमच्या सुखा दुखांत उजवाडाचो आनी सावळेचो खांबो जावन आदार दिवच्या देवाचीं कृत्यां आमी दिसपडते नियाळूंक जाय. The Israelites, descendants of Abraham, fled to live in exile in Egypt due to famine. The Egyptians were terrified of the Israelites' expansion, so they enslaved them. The Israelites could not bear the torture and prayed to God. God heard their prayers and decided to lead the Israelites out of Egypt. He then called on Moses. Moses, now therefore, behold, the cry of the children of Israel is come to me. And I have also seen the oppression with which the Egyptians oppress them. Come now, therefore, I will send you to Pharaoh, that you may bring forth my people, the children of Israel, out of Egypt. Moses went to see the Egyptian Pharaoh with God's command. But the Pharaoh would not agree to release the Israelites. The stubborn Pharaoh did not give in until God unleashed 10 plagues. The Israelites finally departed from Egypt under God's guidance. Stand still and see the salvation of Jehovah! Lift you up your rod and stretch out your hand over the sea and divide it.
तर भुरग्यांनो, आयचो पाठ संपलो आनी ह्या हप्त्याक तुमकां होमवर्क आसा. टेक्स्ट बुकांत आसलो 5वो पाठ बऱ्यान वाचचो आनी तांतल्या सवालांक जापी बरोवच्यो. आनी उपरांत 2 चटवटिको तुमकां आसात. पयल्यान पवित्र पुस्तकांत निर्गमन ग्रंथ उक्तो करचो आनी तातूंत मेळच्या 10 गांवांची नांवां बरोवचीं. दुसऱ्यान कोणाच्या पूण जिणयेंत जावं पुरो आमच्या वा हेरांच्या जिणयेंत जाल्लें एक आसर्यें वा एक आजाप देवान केल्लें आसर्यें एक मोठ्या वाक्यांनी तुमच्या वाक्यांनी बरोवचें. आयची क्लास हाकेर करतना आमी देवाक अर्घां दिवया. देखून एक घडी आमी मागया. सर्गींच्या मोगाळ बापा, तूं आमचो मोग करताय. तुवें आमकां दिल्लें जिवीतच एक वर्तें आसर्यें आनी ह्या जिवितांत तुजी पदवी तूं दाखयताय आनी तूं आमकां सांबाळताय म्हणून तूं आमकां दाखयताय. आमकां तुज्या भुरग्यांक तुजेर भावार्थ दवरूंक शिकय. कश्ट येतना धैर्य सांडिनासतना तुजे लागीं धांवोंकू आदार दी. आमच्या शिकपांत तूं आमकां आदार दी. बऱ्या भलायकेन आमकां भर. कोरोना आनी हेर पिडेतावन आमकां रक्षण दी. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशी आतां आनी सदांच सर्वदा. आमेन. देव बरें करूं. मुखल्या क्लासींत मेळया.